देवी लहराईची जत्रा काल आशिल्ली आनीक गोंयचे संपूर्ण गोंयचे लोक ह्या जत्रेक सहभागी जाल्ले आनी आकस्मीक एक दुखद घटना घडली. काही आमचे गोंयचे भाव ह्या लहराईच्या देवीक एक वायट कृत्य जालें आनी तांकां 7-8 जाणांक मरण आयलें. मडगांव नगरपालिकेन आयोजीत केल्लो हो क्रिकेट टुर्नामेंट भारताचे पंतप्रधान श्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजी हांचे कडेन ही मॅसेज पावली आनी ताणें गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक निवेदन केल्ले कडेन आसा जे गोंय पातळीचेर जितलेय गव्हर्मेंटाच्या वतीन केल्ले प्रोग्राम हे कॅन्सल 3 दीस दुखवटो जाहीर करचो. आनीक एक 15 मिनटां पयलीं DMAचो आमकां फोन आयलो. DMAन रिक्वेस्ट केला जात जाल्यार हो क्रिकेट टुर्नामेंट कॅन्सल करात, पोस्टपोन करात, आयच्या दिसा पोस्टपोन करून कॅन्सल करून पोस्टपोन करपाचो. म्हाका दिसता गोंयकार ह्या नात्यान आमच्या गोंयच्या भाव भयणाचे जे जिवा हानी जाल्ले कडेन आहा तांकां मान दिवपाक, तांच्या आत्म्याक शांती मेळपाक आमी आयचो क्रिकेट टुर्नामेंट पोस्टपोन करतात. बहुदा फुडली शेनवाराक करपाचो प्रयत्न करतात. सगळी तयारी जाल्ली. म्हाका खबर आसा सगळ्यांची उमेद इल्ली पोटांक उरतली, कारण सगळे उमेदीन हांगा आयिल्ले. पूण जे सत्यान आमी जर गोंयकारपण राखतले, आदरणीय आमचे आमदार दिगंबर काबाद उल्हास तुवेकरी आयल्या, सगळे डिग्निटीज आयले, सगळ्यांची नांवां घेना, तांच्याय हांवें मार्गदर्शन घेतलें. तांणी अशें केलां की हो कांयच क्रिकेट टुर्नामेंट पोस्टपोन करून फुडली शेनवाराक दवरचो अशें आसा. आनी सगळे प्रेसय गोंयचे आमचे मडगांवचे प्रेसय भाव आसात, सगळे टिम्स आसात. हो आयचो आमी क्रिकेट टुर्नामेंट हो पोस्टपोन करून फुडली शेनवाराक दवरतात आनी ताजें कन्फर्मेशन आमी तुमकां सगळ्यांक सोमाराक दितात. एक अत्यंत दुःखद घटना सक्का फुडें म्हाका फोन आयलो की अशें घडलें आनी चीफ मिनिस्टर बी रोखडेच स्पॉटार पावले आनी तांणी ती सिच्युएशन पळोवन ऑन द स्पॉट डिक्लेअरय केलें की 2 दिसांचे स्टेट मोदी आज आनी फाल्यां सगळे गव्हर्मेंटाचे कार्यक्रम, गव्हर्मेंटाचे प्रोग्राम सगळे कॅन्सल केल्ले. पयलीं म्हणजे जी घटना घडली ती सामकी म्हणजे ट्रॅजीक घटना आशिल्ली. तातूंत पयले 4 जाण पेड्ड्यार जाल्ले, 7-8 जाण क्रिटिकल आसा हॉस्पिटलांत. हांव दोतोर चंद्रकांत शेटया कडेनय उलयलो, जो थंय आशिल्लो मॉनिटर करता. ताणें सांगलें की तातूंतले थोडे जाण वेंटिलेटराचेर आहा. मागीर बातमी आयली की टोटल 7 जाण पेड्ड्यार जाले. प्रायम मिनिस्टरान हाची दखल घेवन ताणें शोक मॅसेज धाडली, चीफ मिनिस्टराक फोन करून फूल सपोर्ट डिक्लेअर केला. एडमिनिस्ट्रेशन गियर्ड अप जाल्लें आसा आनी ह्या निमित्यान आमचे सगळ्यांचें कर्तव्य ठरता की स्टेट मोर्निंग डिक्लेअर करतकीर आमी कसलोच स्टेट लेवलाचेर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम किंवा कसलेच प्रोग्राम करपाक शकनात. आनी ताकाच लागून हांव जाणा की तुमकां सगळ्यांक जे उमेदीन आयिल्ले वेगळे वेगळे कडल्यान सगळे तुमकां सगळ्यांक दिसतलें की कितें आज सडनली येतालें अशें जालें. पूण अल्टिमेटली आमी खरें तांच्या दुख्खांत सहानुभुती दाखोवप, तांच्या दुख्खांत तांच्या समवेदनांत आमी सामील जावप हें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जाता. आनी म्हणून आमी ठरलें की आतां दामून सांगलें त्या भशेन की हो टुर्नामेंट तो इतलो एफर्ट्स घेवन प्लॅन करून केल्लो घडोवन हाडिल्लो, म्हणजे सगळी तयारी जाल्ली. तो सगळो प्रोग्राम तशाचो तसो शेनवाराक फुडले शेनवाराक टेंटेटिवली फिक्स केल्लो आसा. फक्त सोमाराक एक्झॅक्ट कन्फर्मेशन तुमकां सगळ्यांक वतलें आनी तुमी मोठ्या संख्येन हांगा पार्टिसिपेट जावपा खातीर आयले म्हणून म्हाका समजुवपाक शकता. पूण आज म्हाका दिसता हें आमचें कर्तव्य जाता, सगळ्यांचें पयलें कर्तव्य. आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी 1 मिनीट स्तब्ध रावन उबे रावन मौन रावन तांकां श्रद्धांजली दिवची अशें हांव तुमचे कडेन मागतां.